गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. सकाळ जाली. आयज हांव आसा कुळ्या. हें म्हाजे मम्मीचें घर. सादेंच आसा, बारीकूच आसा. चला पळोवया फुडें. बाय गेटी कडेच बसलेले. भायर येवपा सोदताले. मागीर ते धर म्हणून उठले. फुडें ताका धरूनच हांवें व्हिडियो केलो. हो भितर सरतानाच एक रूम आसा बारीक, आनी हो हॉल आमचो. ही माझी आजो आनी आजी. ही गॅलरी. हॉलांतसूनच हे 2 रूम आसा. फुडें गेल्यार हो देवारो आसा हांगासर. हो आमचो किचन. ही पडवी मदली, आनी थंयसून तशेंच भायर येयल्यार डायरेक्ट हॉलानूच पावता. अशें हें म्हाजें आसा बारीक घर. हें आमची भायली सायड. आयज मम्मी करता चिकन, आनी तिणी हो मसालो काडलेलो. गरम मसालो, मिरयां, जायफळ, सुकी कोथमीर, पत्री, दगडफूल आनी सुक्यो मिरसांगो आनी बडीशेप. हितून एक मिसींग आसा खसखस. तुमी घालपाचो आसल्यार, मम्मी कडेन नासलो म्हणून तिणी घालूंक ना. मागीर हांवें चिकनाक सोय भाजपाक घेतली. 2 नाल्ल आसले. 2 नाल्ल, 4 कांदे घेतलेले. तेल गरम करपाक दवरले. आनी हेतून हांव सोय चिकनाची भाजताना ओली कोथमिरीचे तेजे ते देठूच घालपाचे. एक फ्लेवर वेगळोच येता. मागीर कांदो हांवें तळसूंक घातलो. कांदो तळशिता म्हटल्यार पप्पान हाडले आयस्क्रीम. बायक आनी म्हाका. आयस्क्रीम खाता खाता हांवें सोय भाजली. कांदो बरोच जाल्लो तांबडो. कांदो तळसून जातकूच हांवें मागीर सोय घातली. आनी तेतूनच मागीर कोथमिरीचे देठ घातले. सोय बरी भाजून घेतली. मागीर मम्मीन घातली हळद. आनी हो भायलो रेडीमेड मेळटा तो मसालो घातलेलो तेणी. गरम मसालोच इल्लो घातलेलो. आनी मागीर वांटपाक घेतली मिरसांग. ती मिरसांग वाटच्या पयलींच हांवें हो मसालो मम्मीन भाजून घेतलेलो. तो भाजून सायडीन दवरलो. मातसो थंड जावपाक. त्या म्हणसर
तिने चिकना लायलो मसालो सगळो, मीठ घातले, लिंबू घातलो, हळद घातली इल्ली आणि जे ग्रीन पेस्ट केल्ली, ग्रीन म्हटल्यार हिरवी मिरसांगो, कोथमिरी, आलें, लसूण हे घालून तिने पेस्ट केली ती लायली. हो तिने मसालो ॲड केल्लो, कांदा आणि लसूण मसालो म्हणून मेळटा रेडीमेड, तो मसालो तिने इल्लो घातलेलो. तो मसालो लावून तिका 1 वर दवरलेलो तिने. मागीर फोडणी मारपाक घेतली. तेतून टमाट, कांदो आणि मागीर चिकन घातलें. तिने बरो तळसून घेतले ते. मागीर बारीक गॅस करून तिने वयर धापून वयर इल्लें उदक घातलें. म्हटल्यार चिकन बेगीन शिजोन येता हेतून. भितर उदक घालूंक नासलेलें मम्मीन, ते चिकनाचें उदकूच सुटलेलें. त्या उदकानूच चिकन सगळें शिजलेलें. चिकन बरें शिजलेलें. मागीर मिरसांग घातली, ती गरम मसाल्याची वाटलेली ती, आनी मागीर सोय आनी कांदो वाटलेली ती बरें मिक्स करून घेतली. बरो खतखतो येतो तिने मीठ घातलें. मागीर वयल्यान इल्ली कोथमीर घातली आनी आमचें चिकन रेडी जालें. बाय हांगासर भायर बसून आयस्क्रीम एन्जॉय करताले. तेज्या नानान हाडलेली. तेका खावपाक कळना जाली ती. मागीर नानान तेका हेल्प केली खावपाक. चला तर फ्रेंड्स, हांव हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. सो टेक केअर, बाय.